घेऊन आयल्या चिटचट तियात्र रोज मी दायरा हुया चिटचट तियात्र ही कार्यावळ पळयतल्यान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, दाखयल्या उपरांत तुमकां आपले फामाद तियात्र एक्स सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आमचो बाबसेमी तवारीस तुमच्या मुखार नवो तियात्र घेवन आयलो आसा. तियात्राचें नांव ई आवय कोसली. ही आवय कोसली ह्या तियात्राच्या वांगड्यांक तुमी मेळोंक सोदता हातून दुबाव ना. तर चलात मेळोया ह्या तियात्राच्या पोगड्यांक आनी जाणून घेवया ह्या तियात्रा विशीं अदीक माहिती. लेट्स गो. गोंयांत घडलेले एके निष्ठूर घडणेचेर जाचें नांव ही आवय कोसली कोसली कोसली. ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आमचो सर सॅमी तावरेज आमच्या सांगाताक आसा. येवकार सर सॅमी, तुका आमचे कार्यावळीन जायते तियात्र तुवें जायते डिफरंट प्लॉट्स लोकां नदरेक दवरल्या आनी हे पावटीचो एक प्लॉट एक दुसरे भशेन आसा अशें म्हूण लोक म्हणटा. म्हणटकूच ह्या तियात्रा वय थोडी म्हायती सांगशी. आतां पसून हांवें 8 तियात्र बरयलेले आनी हो जावन आसा म्हजो 9वो तियात्र. हांवें सगळे म्हजे तियात्र बरयला जें कितें ह्या समाजान घडटा ताचेर आटापून आनी हांवें तोजवीज केल्या शेवटाक एक बरो संदेश दिवंक समाजाक. होवूय तियात्र हांवें तेच नदरेन बरयला. हांव जेन्ना पुलीस खात्यान आसलो तेन्ना हांवें जायतेच अनुभवलां, जायते केश्यो हाताळल्यात आनी असलीच एक घडणी जेन्ना हांव SDPO केपें म्हण आसलो तेन्ना सांगे गांवांत ही घडणी घडलेली आनी ही खरी घडणी. ताचेर हांवें नियाळ करून हो तियात्र बरयला आनी ह्या तियात्रांतल्यान हांवें एक दर एक गराब्यांक एक संदेश दिवंक हांवें तोजवीज केल्या. आनी हांव म्हणटा जरी तर हो म्हजो तियात्र सगळ्याच आवय बापायनी पळयलो जाल्यार तांकां कितें तरी एक संदेश मेळटलो. कारण जायते फावटी आवय बापूय कळटा वो न कळटा चुकी आदारतात. सो हो तियात्र पळोवन हे घडणेचेर तांणी नियाळ करचो आनी जी चूक जें हांव कितें दाखयता त्या घराब्यान केल्या तसली चूक तांणी आदारची न्हू म्हणून. जितले शो तुजे जाता तितलेय तुजे शो हावसफूल जाल्ले आसा. म्हणटकूच ताचेर कळटा की लोकांनी तुज्या तियात्राक उर्बा दाखयल्या, लोकांनी संदेश घरा घेवन गेल्या. म्हणटकूच एक्टरा बाबतींत तुका कितलो सहकार आसा? पयले सुवातेर हांव तियात्र मोग्यांक काडताची कलायुक्तान देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमी कितले तियात्र बरयल्यात पासून जर तर तियात्र मोगी फुडें सरनात, लोक तियात्रांक येना जाल्यार आमच्यांनी ते फुडें व्हरूंक जावचें ना. तांकां आदींच फुडें काडताचे कलायुक्तान देव बरें करूं. तशेंच दर फावटी म्हजे कलाकार, म्हजे सगळे आर्टिस्ट हो म्हजो वावर आपलोच जाल्ल्या परी ते खान मारतात, आपलोच वावर जाल्ल्या परी ते फुडें वतात. देखूनच आमी इतले फुडें पावतात. ताका लागून हांवूय तांचो आभारी. सैमी बाब, जायते तुवें डिफरंट प्लॉट्स दाखयले हातून दुबाव ना. पूण हालीं जेन्ना आमी सोशल मिडियाचे जरी तर नदर मारीत जाल्यार जें कितें घडटा समाजान ताचेर तूं पोस्ट घालता. म्हणटकूच लोकांक एक अवेरनस असो हो वावर तुजो चालूच उरतलो. हो वावर चालूच उरतलो. हें आतांसून करिना हांव, पयलेसून हें म्हजें चालूच आसा. आनी जें कितें म्हाका वायट दिसता तें वायट म्हणून सांगता. हांव कोणाकूच भियोना. कित्याक कारण जें कितें समाजान कोण चूक आदारता ताका ती दाखोवन दिवपाक हांव तजवीज करता आनी हांव चालूच दवरतलो. सोरोड प्रश्न अशें म्हणूंक जाता की जुनाचो सिजन एक बेस्ट सिजन तियात्र दाखोवपाक तुमकां, काय तूं फकत जुनानूच काडटलो अशें म्हूण कित्याक थारावलें? पयले साकून हांव पावसाच्या तेंपारूच तियात्र घेवन येता. मायाचे म्हयन्याक जसो माय म्हयनो काबार जाता तेन्ना. कित्याक बाकीच्या सिजनांनी जे आमचे सगळे आर्टिस्ट आसतात ते आपले तियात्र घेवन बिजी आसतात, जावं ऑक्टोबराक जावं इस्टराक जावं जानेवारीक. सो ताका लागून हांवें चिंतलां वर्साक एकूच तियात्र काडटलो आनी तो पावसाळ्याच्या टायमार. सिनींग सेटींग तुवें जायतो भार घेतला. म्हणटकूच कितले इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता जेन्ना सिनी दाखयता तूं लोकां नदरेक सेटींग मांडटा पळय तेन्ना? आतां तुवें विचारलें म्हणून सांगता. आतां तूं मडगांवां हॉलान या खंयच्याय तियात्राक तुका ती फकत ती मुन्सिपाल्टीचो पडदो दिसता. तूं येतोनाय तुका मुन्सिपाल्टी दिसता. हॉलान बसलो जाल्यार ती मुन्सिपाल्टी दिसता. म्हज्या तियात्रांक 9 तियात्रांक हांवें केन्नाच तो पडदो यूज करूंक ना.
जाता ते भाशेन हांव दुसऱ्या 8वे स्तरेच्या लोकांक दिवंक सोदतां जे परिस्थितीन कित्याक आमी कितें बरें दिलें जाल्यार लोकांक तें मानवतलें आनी लोकांक उर्बा जातली चडांत चड तियात्र पळोवपाक आनी हे आमचें तियात्र उंचल्या दर्ज्यार उरपाक. जायते फावटी तूं तियात्र घेवन परदेसान पासून गेलोलो आसा घोव करून जायते न्यू कंट्रीज तूं वयता हे फावटी कितें चिंतलां तुवें? हे फावटी तोजवीज चालू आसा पूण आतां एशियाक वॉर जाल्ल्या कारणान सद्याक परिस्थिती तितली ना सो हांव तोजवीज करतलो आनी देवाक जाय जाल्यार आमी परदेसानूय पावतले. दिसता लोक थंयसर तुका रावता? हांव म्हणना लोक म्हणटा. निमाणे सुवाते जी आयची कार्यावळ पळयता तांकां तुजे संदेश कितें? सगल्यांक काळजाच्या कलायकांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच प्रुडंटाक आनी मागता हे चॅनलांतल्यान लोकांक म्हज्या तियात्राचो संदेश पावचो आनी जो कोण तियात्र पळयता तांणी हो संदेश दुसऱ्यांकूय दिवचो जे परी चडांत चड आवय बापूय चड करून तियात्राक येवचें आनी तांणी हो संदेश घेवन वचो. मॅडम ही तुझी तू झालं म्हणून ही आवय कोसली ह्या तियात्राचो आमचो फामाद म्युझिक डायरेक्टर आयज म्हज्या सांगाताक आसा आमचो सगल्याच्या मोगाचो आमचो बाब नॉर्मन कादोजो येवकार नॉर्मन बाब आमचे हे कार्यावळीन. नॉर्मन बाब ही आवय कोसली आनी दर एका सेमी तावरेसाच्या प्रोडक्शनाक तूं तुजें म्युझीक 8वे स्तरेन बसयता म्हणटकूच कितलो तोकोस तुवें घेतला आनी कितलो लोकांनी तुका वाखाणला तुज्या म्युझिका पासून? पयलीं सद्या कॅन्डिडा बाय सरान हें प्रोडक्शन स्टार्ट केल थिंगसो हांव आहा तेजे बारा आनी हे पाटी ही आवय कोसली सरान म्हाका एक बरी संदी दिली आनी ताणें मो एक बरो प्लॉट हाडलो हे पाटी एक डिटेक्टीव स्टोरी अशी आनी व्हेरी चॅलेंजींग सो हांवें म्हाका जाता ते भाशेन हांवें बरो वावर केला आनी बरें म्युजीकूय हें केलां. हांव लोकांक इतलें सांगता हांवें उमके भाशेन केलां तें हांव तेश कोन्न उलोवपा वचना. तुमी येयाय आनी तुम चोयाय आनी तूं मागीर म्हाका सांगाय खरें तुम तें म्हणजे मांदोल जाल्यार आनी हें म्युजीक मुगेलें बरें जालें जाल्यार म्हाका मुगे वांगड्यांचो लायक मुगे बँड पयलीं सद्या बाब रॉकी तो ड्रामर बाय बाय जॅस्लीन सेकेंड ट्रम्पेट बाब एलॉय फर्स्ट ट्रम्पेट आनी बाय एलिओरा बेस हेंगे सगल्यांगेलो आदार मेळून आमगेलो एक युनीट जाता आनी तें म्युजीक बरें जाता. नॉर्मन बाब फुडें विचारूंक सुद्दां जायते फावटी फिमेल म्युजिशियन आनी म्हाका दिसता फिमेल म्युजिशियनांक घेवन तुवें एक बँड केलेलें आनी हीच फिमेल म्युजिशियन आतां तूं वेगवेगळी करून आमच्या तियात्रांनी दाखयता म्हणटकूच कित्याक अशें तुका दिसता की फिमेल म्युजिशियन घालता आनी एक वेगळोच रोंग घेता तियात्रांत? फिमेल म्युजिशियन्स म्हाका दिसता चड इंट्रस्टेड आहाय सद्या लायक आमी कितें ब्रास इन्स्ट्रुमेंट्स बी शिकपाक कितें म्युजीक बी शिकपाक आनी आमगे ग्रुपां बी आहाय ती हांवें तेंगे डिसिप्लीन चोयलां. दे आर व्हेरी डिसिप्लिन्ड आनी व्हेरी डेडिकेटेड. हांव म्हणा हेर चेवळां कोण आजयताय ती डेडिकेटेड ना म्हणा म्हाका आजून घडी दिसती पडली नाय आसतो ती कोण आहाय ती बट देन सद्या म्हजे बारा कोण आहाय पळय ती डेडिकेटेड आनी डिसिप्लीन वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द ग्रोथ. तुजो जेन्ना ओपनिंग आसता तियात्र स्टार्ट जाता तेन्ना 8वे स्तरेचो आसता कित्याक लागून तूं तेकाच स्टीक जाता आनी डिफरंट स्टायलीन तूं करता? हांव तें क्रेडीट सिंगरां ओ सर सेमी तावरेसा दिता कित्याक मे बी 50-50 तेणें एक बरो ट्यून आनी बरे भाशेन कितें एक बरें कंपोजींग केलें जाल्यारूच म्हाका मुगे जॉब मातशें उणें हें जाता लायक म्हणजे म्हाका तकली फोडपा येश पडना. सो तेंगे ट्यून बरो आसत जाल्यार मुगे म्युजीक डेफिनेटली बरो आसपाकूच जाय. हय थँक्यू सो मच नॉर्मन बाब ऑल द व्हेरी बेस्ट. देव बरें करपाय. किंग ऑफ लव सॉंग्स आमचो जुनियर रेगन आमच्या सांगाताक आसा जायत्या जाणांचो आवडीचो जायत्या जाणांची कांतारां तुजी कांतारां तूं दुसऱ्यांक दिता तेच पोरी तुजी कांतारां लोकांक एक संदेश पाठयता तसली आसता म्हणटकूच ही आवय कोसली दुबावना हातून तुजी कांतारां आसा म्हणटकूच ह्या तियात्रान एक 8वे स्तरेची भुमिका तुजी पळोवंक मेवता लोकांनी वाखाणलेली आसा म्हणटकूच तुका कितें म्हणूंक आसा? हे फावटी सरान एक सर सेमी तावरीसान एक बरो तियात्र बरयला आनीक रियल स्टोरी ती आनीक एवरीथींग इज परफेक्ट सो लोकांनी तो तियात्र पळोवचो खरेंच बरो तियात्र कांतारांय बरी आहाय
तितून तुवेंनूय तर रोल बरो केला तुज्या धुयेनूय तुज्या चेडवानूय रोल बरो केला आनी ओवरऑल सगळो आख्खो तियात्र बरो जाला आनीक इवन सीन्स आहा ह्या तियात्रान खरेंच बरी जाल्या सीन सो हांव मागता लोकां लागीं ही आवय कसली हो तियात्र सगल्यांनी पळोवचो खरेंच वर्थ वॉचिंग रेगन बाब कांतारा सायडीन भरपूर पोरजोळटा तूं आतां हांव तुका विचारता तुका एक्टर जावपाची खुशी आसा हांव अशें एक्टींग कोत्ताच हांव म्हाज्या ओन तियात्रांनी एक्टींग करून आयलां सो एक फावटी म्हाका सर म्हणूंक लागलो रिगन आपूण एक रोल बरयता की म्हाज्या मनान जाता हांवें म्हणलें सर बरय म्हाका एक्सप्लेन करून ताणें रोल बरयला आनीक सराक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक एक बरो बऱ्यांतलो बरो म्हाका रोल बरयला ताणें विचारपाचो हेतू म्हटल्यार जशे परी लोक सांगता की तुजो रोल एक वाकाणपा सारको आसा म्हणटकूच जेन्ना तूं रोल करता तेन्ना रोलानूच कसो भितरूच आसता तितूनूच तेन्ना कशे भाशेन तूं स्टडी करता तुजी हांव आख्खो स्टडी कोत्ता की म्हाका एक सरान म्हाका एक फावटी म्हाका एक पोस्कोटकार कसो एक रोल बरयला सो ताका इमॅजिनेशन कोत्ता की आनीक भितर वचपाक पडटा जे जशे परी म्हाका तें मारता तें कोत्ता म्हणजे म्हाजे पुलीस म्हज्या फाटल्यान म्हाका मारता सो तो विज्युलायज करून हांव तो रोल कोत्ता तशेंच तुजे डुएटूय आसात म्हणटकूच लोकांक संदेश पावता लोकांक खरेंच संदेश पावता की यंग जनरेशन ह्या पालकाचेर हांव म्हणना कोणाक हांव लागोक अशें सोर करिना बट एक संदेश कसो ह्या पालकाचेर त्रास काडी नासतना कोण वयर सरना हांव मागता यंग जनरेशन कोण आहा ते ह्या पालकार तुमी त्रास काडल्या बरोबर तुमकां फड मेळचो ना त्रास काडात जरूर एक दिसा एक तुमी वयर सरतलीच मनशाच्या जिवितान कितें आसोत येना गोमता जिविताचे व्हडे केन्नाय आलता आनी दोलता तुजें नांव म्हजें नांव ऑझलिया मिरांडा खंयच्या स्कॉलान शिकता प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायस्कूल मारगांव पयले फावटी एक्टींग करता ना हांवें पयलें एक्टींग केलां मिलाग्रित्या चांदोराक आनी पिटो वाज तुका एक्टींग करपाक कोणाचो सपोर्ट आसा कॉमेडियन रिचर्ड कॉमेडियन मायडन कॉमेडियन डेविड कॉमेडियन सेमिका ह्या तियात्रान तूं सेली बराबर कॉमेडी करता कितली उमेद येता तुका म्हाका चड उमेद आवडटा तुजे हे जे सपोर्ट करता तुका तियात्रान तांकां तूं कितें म्हणूंक सोदता हांव फ्रँकी अंकल जॉयनिशा आनी हेर सगळे एक्टर्सांक आनी स्टेज मॅनेजरांक देव बरें करूंक म्हणटा आनी सॅमी सराकूय कित्याक ताणें म्हाका ह्या तियात्रांत घातला म्हण थँक्यू चिचे तियात्र हे कार्यावळीन आयज आनीक एक कोडेगांव तियात्र पालकावेलो एक कोडेगांत कांबो आमच्या सांगात आसा आमचो बाब फ्रँकी गोन्साल्वीस येवका तुका फ्रँकी बाब आमचे कार्यावळीन आनी ही आवय कसली ह्या तियात्रान एक तुजी 8वे तरेची भुमिका लोकांक पळोवंक मेवता जशे पटी लोक सांगता एक चॅलेंजींग रोल तुजो म्हणटकूच तुज्या रोला वयर आमच्या ऑडियन्साक थोडें कितें सांगशी चॅलेंजींग रोल म्हटल्यार हांव हितून डबल रोल करता आनीक हांव जेन्ना स्टेजीर आसता तेन्ना हांव मागीर दुसरे सायडीन रोखडो चेंज करून रोखडो थिंगा पावता सो तें म्हाका एक चॅलेंज अशी इवन हांव हितून म्हाका जेलीन भितर घालताय थिंगा मारताय आनी विदीन अ सेकेंड हांव परतो थिंगा वयल्यान येता पूण खूब जाण लोक कमेंट मारता कित्याक हांव न्हू म्हणटा लोकांक दिसता ना तो फ्रँकी न्हू तो मागीर हेका कंपेर करता तेका कंपेर तो म्हणटा पूण हांव लोकांक सांगूंक सोदता हांवूच तो सगळे कडेन तो हांवूच तो फकत मातशें त्रास आसा आनी त्रास काडना आसतना तो ऑडियन्स आमकां तें दिवंक मेळना आमकां जाय ऑडियन्सा बरें दिलोलें सो ऑडियन्स तेन्ना मोग दिता आमकां बरें दिसता आनी त्रास करून काडपाक जशें पळय तुवें आतांच सांगलां तुजो कॅरेक्टर लोकांक वळखोंक मेळना म्हणटकूच तुवें तुजो कॅरेक्टर कशे भाशेन स्टडी केलोलो आनी कशे भाशेन तुवें तो गेटअप घेवन लोकांक दुसरो एक कॅरेक्टर रूप करून दाखयलो तूं जायते कॅरेक्टर करता म्हणटकूच तुका इतलें आगोड लागलें डिफिकल्ट लागलें हय सगळे रोल हांव जेन्ना स्टार्ट करता तेन्ना डिफिकल्टू आसता ते केन्ना स्टार्ट करपाक ते डिफिकल्ट आसा कित्याक तेका बरी आमी चिंतूंक जाय कशें करून करतलो कितले फास्ट चेंजीस करून जातले फास्ट येतलो स्टेजीर वयतलो जापकन लोकांक कन्फ्यूज जावपा जाय कित्याक लोकांक पयलीं दिसता हांव जेन्ना येता भितर एज अ एक कॅरेक्टरान आनी सेकेंड टायम पुलीस ऑफिसर जेन्ना येता तेन्ना लोकांक दिसता खूब पाटी लोकांक म्हणलां तो हांव न्हू तो न्हू सो हें जावपा जाय कित्याक म्हाका तेजेर चड स्टडी करप पडटा आनी पयलीं तो त्रास आहाच मागीर तो स्मूथ जाता
जेन्ना फ्लो बरो स्मूथ वयता तेन्ना लोकांचे हें चोवन उमेद पळोवन बरें दिसता. एका ह्या तियात्राचो एक कोडेगांत खांबो तूं म्हटल्यार जाता जाल्यार ह्या तियात्रा वयर तूं लोकांक कितें मॅसेज दिवंक सोदता? एक्चुअली सांगपा म्हणल्यार आमचे सगळे जे एक्टर आहेत सगळे कोडेगांतू कांबे जाण एकल्यान आपली भुमिका होरें बरी केला. सगळ्यांनी आंद मारून ते रोल केले. एक रोल हांव म्हणूंक शकता म्हजे आनी तेणी बरो केलो म्हणूंक शकता. आनी हांव म्हणूंक सोदता हे सगळे लोकांनी येवन पळयचो एक आवयचो कितें मॅसेज ती ही आवय कसली तें उतर कितें तें लोकांनी येवन पळयचो आनी आपल्या भुरग्यांक हाडून पळयचो. कित्याक एक बरी मॅसेज आनी बरे भशेन सांगला क्लियरली सांगला. सो लोकांक कितें मॅसेज ती येवन पळया तुमच्या भुरग्यांक घेवन येवन पळया. सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट. कोंकणी पालकावेलो फामाद कॉमेडियन आमचो एस कॉमेडियन सॅली आयज आमच्या सांगाताक आसा आनी ही आवय कसली ह्या तियात्राचो एक कोडेगांत वांगडी तो म्हणटकूच ह्या तियात्रान जर तर हांवें तुका विचारलें ही आवय कसली जाल्यार तूं कितें म्हणटलो? ही आवय कसली हो तियात्र सगळ्यांनी पळोवचो अशें म्हजी एक विनंती. कित्याक हो आमचो बाब सॅमी तावरिसाचो तियात्र एकदम बरो. हांव 12 वर्सां ताका नाचलां. सगळ्या तियात्रांनी हांव ताका स्टार्ट टू शो सुरू केल्ल्याक बरोयणार जाल्ल्यार हांव आहा ताका. आनीक म्हाका दिसता हो एक ताचो तियात्र डिफरंट टायप एके आवयन चोवचो. कित्याक भुरगींचो हें आसा थिंगा आनी तितून थोड्या फ्रँकीचे डब्बर रोलूय आहा. पूण ते सगळ्यांनी पळोवचो. कित्याक म्हाका दिसता हो तियात्र एक 8वे स्टोरीन ताणें बरयला. बरी कांतारां आसा बरी कॉमेडी आसा. देखून म्हजी एक विनंती सगळ्या माय पायन कोण हो तियात्र चुकला वो कोणें पळोवंक ना ताणें हो तियात्र पळोवचो. तुजी एक 8वे स्टोरीची कॉमेडी गुंतून हाडला तुमी जाल्यार कॉमेडी बाबतींत लोकांनी कितें रिस्पॉन्स दाखयला? हांव सदांच एक लोकांक बरी कॉमेडी दिवपाक वावुरतां. आनीक आयज पासून हांव इतलीं वर्सां पालकार आसा जाल्यार एक लोकांनी म्हाका मानून घेतला. हांव एक 8वे स्टोरीची भुमिका करतां. आनीक एवरी तियात्रान डिफरंट कितें तरी हांव हाडूंक लोकां मदें दवरूंक चिंतता. एक प्रश्न विचारूंक सोदता. तुजो खूद तियात्र जुनाच्या म्हयन्यान येवचो आसा म्हणटकूच तयारी जाल्या? तयारी जाल्यार सद्याक रिहर्सल चालू आसा. आनीक हो तियात्र जातलो जुन्याची 27 तारखेर जातलो कांदोलीं पयलो शो. दुसरो शो जातलो 28 मॉर्निंग शो सावर्डे हॉलांत. आनी 29 3:30 जून जातलो मारगांव शारांत पाय तियात्र हॉलांत. होवूय हांवें एक तियात्र 8वे स्टोरीन बरयला. माय कोणाक मुझे 39 नंबर आयल्यार कान जाम जाता. 39 नंबर आयल्यार मुझे काळजा केसो भिरांच्या जाण मरे. 39 ती ये म्हणून ती कॉमेस केली कोणे तेणे आनी ती गाजा गोयना नाचे केस सारखे ये नाही आवय पुलिसा सारखे मोर हडकोन चळे. 39 ये तो रोल येईना का हा ठीक पुलीस बाट जेला नाही मुतून गेला नाही उदो पिला नाही काय ना. मिस्टर आमच्या सांगाताक आसा आगुस्त दे कलांगूट येवका तुका आमचे कार्यावळीन आगुस्त बाब. ही आवय कसली ह्या तियात्रान वेगळे सुरीची भुमिका आसा म्हणटकूच रोल कोत्ता तूं आनीक तुजी कांतारांतल्यानूय लोकांक संदेश पाठयता म्हणटकूच तूं ह्या तियात्रा वयर कितें म्हणूंक सोदता? हो तियात्र एकदम बरो आसा. खरी स्टोरी ती सगळ्यांनी येवन पळोवची. एकदम बरो आसा. आनी मेन म्हणल्यार जाय तें तितून सस्पेन्स आसा. हाच्या पयलीं तुवें एक्टींग रोल केला? होय केल्या पूण इतलो हे करूंक ना. पूण तितून हांवें मातसो सुबेज केला. तुमच्या डायरेक्टरान तुमकां एक तुजो चॅलेंज अशी तुका दाखोवपाक तुका एक रोल दिला म्हणटकूच तुजें मत कितें आनी तुका कितें म्हणूंक जाय? होय जाता तितलो बरो करूंक वावुरता हांव. जाता आसतना लोकांक लायक जाता. आनी होय कांतारां कित्याचेर आपलेली आसा? कांतारां आनी लॉरी दुवा म्हणटा हेच्या वयर सृश्टी वयर. आनी एक हांवें ती एक बरी घडणी घडलेली तेचेर कांतार बरयला. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी. थँक्यू. मेलोडी किंग लॉरी ट्रॅबासा आयज आमच्या सांगाताक आसा. लॉरी बाब येवका तुका आमचे कार्यावळीन. जायते फावटी जायते भुमिका तुज्या पळयल्या जायती कांतारां तुजी आयकल्या आनी जायते वर्सां जालीं तूं सॅमी तावरेसाक कांतारां कोत्ता ताच्या पंगडाक तूं नाचता म्हणटकूच हे फावटी ही आवय कसली एक 8वे स्टोरीची स्टोरी असो म्हूण लोकांचो रिव्यू मेवता म्हणटकूच तुका हाचेर कितें म्हणचें आसा? खरेंच सरान सगळे तियात्र सुद्दां बरे बरयल्यात. एकदम बरे बरयल्यात. आनी ताचे तियात्र 8वे स्टोरीचे आनी ताच्यो स्टोरी जावं इवन म्हज्यान म्हणून आतां तियात्र पळोवपी पासून दुसरेच भाशेचो लोक ताचे तियात्राक येता कारण ताच्या तियात्रान कितें तरी 8वेंच पळोवंक मेवता. आनी हो तियात्र एक बरो सस्पेन्स स्टोरीचेर बरयलेलो आसा
आनी समाजाक मानला वचत शो हावसफूल जातात म्हणजे लोक येवप म्हणजे लोकांक तियात्र बरो लागला. सो बरी मेसेज समाजाक वेता आनी एक बरो तियात्र या वय कसली हें म्हज्यान सांगूंक जाता. लोरी बाब, जायते फावटी तुजी भुमिका कोत्ता ते पळोवंक लोक आशेन रावता आनी ह्याय तियात्रान एक भुमिका तूं कोत्ता म्हणटकूच कितली उर्बा येता जेन्ना ऑल ऑफ अ सडन लोक तुका एक भुमिका कोत्ता ती पळयता तेन्ना तुज्या तियात्रान तूं कोत्ता दुबाव ना, पूण जायते फावटी लोक तुजे भुमिकेक आशेन रावता. खरेंच बरें दिसता कारण जेन्ना डायरेक्टर म्हजेर विस्वास दवरता तेन्ना स्पेशली सेमी तवारीस ताच्या तियात्रान सदांच हांवें वेगळे तरेची भुमिका केल्यात आनी ह्यावूय तियात्रान हांव एक वेगळेच तरेची धाकटीशी भुमिका कोत्ता ती लोकांक लायक जाल्या आनी सरान म्हजेर विस्वास दवरलो. आनी तुकाय खबर आसा तुवें आसा तियात्रान म्हणटूच तुका खबर आसा आमी कशे तरेन ही तयारी केल्ली पळय ती. सो ती तयारेचो आमकां फळ मेवता कॅन्डिडा बाय अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता आनी खरेंच आमकां फळ मेवला आनी म्हज्या लागीं घडटा ते परी हांवें जस्टीस केल्या म्हज्या रोलाक आनी लोकांक तो मानवला आनी फुडाराकूय मानतलो ही आशा हांव बाळगिता. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट लोरी बाब. देव बरें. Input ही जावन आसा फोड कारण पिकाराच्या दाताची शेणाच्या दाताची आणि तुझ्या हाताक मारलेल्या घासाची तपासणी करतो. फॉरेन्सिक डॉक्टरचा रिपोर्ट कामाक वेतालो वयल्याक 3000 जोडटालो जोडकाम करून येतालो. कोंकणी पालकावेले फामाद कॉमेडियन आयज आमच्या सांगाताक आसा आमचो कॉमेडियन डेवीड, कॉमेडियन मायरन आनी कॉमेडियन रिचर्ड. येवकार तुमकां चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन. ही आवय कसली तुमी कितें म्हणटले विचारीत जाल्यार? ही आवय कसली ती लोकांनी येवन पळोवची कारण ही आवय बरी वो वायट तें आमच्या नांगाचो सांगूंक जायना. तर तुमी येवन पळोवचें ही आवय कसली ती आनी हे आवयचे गूण ताचो मोग ताचो मोयपास एका भुरग्या सवें ताची फॅमिली सवें कितें तो तुमी पळोवचो. रिचर्ड बाब, तूंय एक रायटर डायरेक्टर, तुजोय तियात्र चालू आसा, तूंय वर्सा वर्सा तियात्र काडटा म्हणटकूच ही बरोवपा आवड ही स्टोरी तुका कशी लागली? सर सेमीन हो तियात्र बरो बरयला एकदम बरो बरयला पूण ही स्टोरी सांगपाक गेल्यार सगळें सस्पेन्सा. एक बरो खबर म्हणटी तियात्रा एक धाकटें बेबी आहा अजलिया चड बरो एक्टींग केलें तेणें अशें करून कॉमेडी कोता आसतना तेजे बोले आमी थोडी कॉमेडी कोता बरो लाफ्टर बीन काडटा. तेच तरेन फ्रँकी गोंसाल्वीस तेगे रोल सारको बरो आनी हे तियात्रा सगळ्या आर्टिस्टांनी बरो आपल्याला बेस्ट परफॉर्मन्स दाखयला. तुमचें कॉर्डिनेशन कॉम्बिनेशन लोकांक चड आवडटा आनी जायते फावटी एक पॅकेज अशी म्हूण लोक जायतो हांसोन येता म्हणटकूच तुमचें कॉम्बिनेशन इतलें बरें उरपा फाटल्यान कारण कितें? कारण म्हळ्यार पयलो म्हणटा तो आमगे बाब रिचर्ड पयलो तो आमगे हांबो आनी दुसरें म्हणटा तो आमकां सारको सापोर्ट करता फाटल्यानसून. तो आमकां केन्ना अशें करून सांगना तें खुना काय हिंग तें उलयना काय तें उलयना काय वयल्यान सांगता उतर माराय तुमी उलयाय रे एक्स्ट्रा तुमगे कितें आहाय तें भायर काडाय. तेच भाशेन सेली आमगे कॉमेडियन केन्ना आडयना आमकां कॉमेडी करपाक. आयज पासून आमकां मारनाको विचार आयज पासून तेणें आमकां आडयलें नाय आनी सपोर्ट केल्या सदांच. केन्ना काय अशें करून तापयताय थोडे आसताय तापयताय बी अशें करून पूण हें तापयलें ना केन्ना रिचर्डान. आनी आमकां बरी कॉमेडी आयल्या सरान आमकां सदां सर सेमी सरान आमकां सपोर्ट केला कॉमेडियन सेलीन आमकां सपोर्ट केला तेका लागून आमगे कॉम्बिनेशन बरो वयता. आनी हेजे मुखार कॉम्बिनेशन बरो वयतो जाल्यार हांव मागता बाब रिचर्डा आमी केसो करून सपोर्ट करचो आनी तो सदां करतलो. जायते फावटी अशें म्हणटात लोक फीडबॅक दिता की आयज काल कॉमेडीक लागून तियात्र चड फुडें पावता हें सारकें? हय हे तियात्रा कॉमेडी सगळी बरी आहा कॉमेडी वल्गर म्हणटे कांय ना हे कॉमेडीन. आनी दुसरी म्हणटे आमगे हितून लास्ट कॉमेडी बरो कॅरेक्टर डेविडान चड बरो कॅरेक्टर केलाय. 2 डेविडान कॅरेक्टर केलाय मायरनानू केला सेलीन मागीर हे कॅरेक्टर तोंडान सांगपाना तुवें येयलें म्हणटरी चोवपाचें 100%. तर पळोवंक विसरपाचें न्हू तियात्र. ही आवय कसली हय सारकें आहा तें हांव कितें जालें हेल्मेट शेजऱ्या ती मॅसाची न्ही हांवचे फोटो काडला. आमचे सांगात आसा जॉयनिशा येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. जायते रोल तुवें केला हे पावटीचो गेटअपूय डिफरंट आसा. रोला वयर चड सांग म्हणो ना म्हणल्यार ह्या तियात्रा वयर तुका कितें सांगचें? हो तियात्र सेमीन 8वेच स्टोरीन बरयलो आसा. एक नवी स्टोरी एक न्यू कॉन्सेप्ट एक फॅमिली ड्रामा तसोच एक अवेरनेस ड्रामा आमकां फॅमिली मदें कसो अंतर जाता हें सगळें तेणें दाखोवन दिलां. एक बरी मॅसेज पेरंट्सांक तशें भुरग्यांकूय ताणें आपल्या तियात्रा वरवीं दाखोवन दिल्ली आसा. तुजो रोल कितलो चॅलेंजींग आसा?
एअर रोल केले आतांचे की हो रोल चड चॅलेंजींग आसा कित्याक एअर म्हणजे चडशे सपोर्टींग कशें आसले हो पयलेच पावट एक मेन कसो आसा आनी एका ल्हान भुरग्याचो कसो आसा सो आय होप आय डू जस्टीस टू इट ऑल द व्हेरी बेस्ट आयज म्हजो डॅडी आसलो जाल्यार हे घडचें नासलें पूण म्हज्या डॅडीक देवान व्हेलो म्हजो डॅडी म्हजो खूब मोग करतालो डॅडी कित्याक म्हण तूं म्हाका सोडून गेलो पॉलिटिकल सिंगर सेबी देदिवार आमच्या सांगाताक आसा सेबी बाब येवकार तुका आमचे कार्यावळीन ही आवय कसली तूं कितें म्हणूंक सोदतलो ही आवय कसली ती लोकांनी तियात्र पळोवचो हांव पयलेंच सांगिना ही आवय कसली पळय ती पूण सेमी सरान हे पाटी एक सारकी सस्पेन्स स्टोरी हाडलेली आसा जे परी बसता तेन्ना ही स्टोरी कितें ती गमची ना निमणो पड्डो पळय तसोच तुमकां ही आवय कसली हाचो जबाब तुमकां मेळटलो इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां ही आवय कसली हे तियात्राची आख्खी स्टोरी सांगपा जायना कित्याक तो सस्पेन्स लोकांनी येचो आनी चोयचो की तो होऱ्यांनी बरो तियात्र बोर स्टोरी म्हाका दिसता आयज पासून अशें करून म्हणजे ते स्टोरी आहा ते भाशेन सदां एक आवय बोर म्हूण एक दाखयल्या सो ही आवय केसोली ती होरें चोवपा येचें कोणें आनी हांव एक्स्ट्रा कांय सांगना कित्याक येवन चोयल्यार कळटलें की ती आवय केसोती तुजें कॉम्बिनेशन आमच्या कोंकणी पलका वेल्या कॉमेडियना तुजो डॅडी आसा दुबावना म्हणटकूच दुसरे कॉमेडियन आसा हाव डू ऑल जेल वेल ते आनी सांगपाना काम प्रॅक्टीस नासता देखून तियात्र करून म्हण जाल्यार हांव कोताय की इतू आमगे बरो कॉम्बिनेशन आहा की एक टायम एशें कोन्न जाता की एंट्री मारपा टायमार पासून एक एशें कोन्न जाता की हो जोक नाका बरो लाफ्टर येना हेसो चेंज करया सो लास्ट मिनट एंट्री मारपा टायमार पासून आमकां ती कॅपेसिटी आहा हेची म्हणजे चेंज करूं जाता सो तितू बरें कॉम्बिनेशन आहा आमगेलें आनी हय म्हाका हांव कम्फर्टेबल आहा सगल्यांच्या बुगलेन म्हाका एशें कोन्न त्रास जायना म्हणजे ते आहा की अनकम्फर्टेबल जालें तशें कोन्न कांयच ना सगल्या बुगलें हांव कम्फर्टेबल आहा ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू 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 तुगे चेडो मेळटा मेळ्या उचडी पार मेळटा मेळ बाय तुका हां मेळटा 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 गोल्ड मेडल मेळ्या सिल्वर मेळ्या ब्रॉन्झ या तियात्राचे मॅनेजर आयज आमच्या सांगाताक आसा आमचो बाब पिटर आनी दिनेश येवकार तुका आमचे हे कार्यावळीन ए आवय कसली ह्या तियात्रा वय तुमकां कितें सांगचें आसा म्हाका कांय सांगूंक ना ऑडियन्सान ऑलरेडी नंबर 1 म्हणला आनी सुपर हिट चलता आनी सगळे कडेन हावसफूल वयता तशेंच आतां पिटरान सांगलां तशेंच म्हाकाय जायते आमचे ऑडियन्स सांगतात तुजो सराचो तियात्र बरो गाजता आनी जाल्यार ते शो हावसफूल जाल्ले आसात आनी आमकां परत परत पळोवन दिसता आनी त्याचो वर्सा जो सेटअप आसा तो वन ऑफ द बेस्ट सेटअप आनी सराचे हेजे मुखार शो जातलो ते हावसफूल जातलो अशें म्हणून जायत लोकांची अपेक्षा आसा थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू 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 हांव ही आवय कसली हो सेमी सरालो तियात्र हितून हांव हवालदारालो रोल करता आनी एक रेगना जुनियर रेगना बरोबर 5 को आहा तितून एक चोड जावन येता आनी एक कॅरेक्टर करता जेन्ना तूं कॅरेक्टर करता तेन्ना कितली उमेद येता तुका आनी कितली उमेदीन तूं रोल करता सारकी चड उमेद येता आनी हांव जेन्ना कोणालो कॅरेक्टर करता न्हू सदां मगे सदां हांव 200% दिता सो तो रोल बरो जावपाक तियात्रा वयर लोकांक कितें संदेश दिवंक सोदता हो तियात्र तुमी येयाय आनी चोयाय तो तियात्र आख्खो सस्पेन्स आहा एक मर्डर मिस्ट्री सो येयाय आनी चोयाय कोण कोळाली म्हणटाय कोता आनी कोण कित्या लावन म्हणटाय कोता ती ही आवय कसली हो तियात्र एकदम बरो आहा आनीक बाब सेमी तावारी सदांच एक बरी दाखोवन दाखयता ही दाखोवन तेणें बरी दाखयल्या कित्याक घडणी घडलोली ती सारकी आनी हे परीन तियात्र हावसफूल आहा आनी हांव मागतलो आसलो सगळ्या लोकांनी हो तियात्र पळयचो कित्याक बरो तियात्र म्हाका दिसता कित्याक तेणें सोदी दाखोवणी सदांच आपणाची बरी दाखोवन घेवन येता बाब सेमी तावारीस एक्स सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस स्टोरी बरी आहा आनी कॉमेडियन आसा ऑल व्हेरी गूड टॉप मोस्ट कॉमेडियन्स आहाय सगळे सॅली बाब सॅली तेजे चेडू बाब रिचर्ड आनी दोगांय कॉमेडियन बरे आहाय आमचो बाब मायरून आमचो सर्गेस एज अ चेडो कॉमेडियनाचो चेडो सो सगळे बरे आहाय बरे कॉमेडियन आहाय आनी स्टोरी बरी वयता कांताराय बरी आहाय बाब लॉरीत राव असो आहा बरें कांतारा करता आनी एक ट्रियो म्हणला तेणी बरो म्हणला ट्रियो सारको आनी बरी दाखोवन दाखयताय आय ऑल द बेस्ट फॉर बाब सेमी तावारीस कॉमेडियन बरो आहाय सगळे बरे आहाय सगळे बरें स्टोरी बरी आहा ते भशेन लोकांनी येवन चोयचें हावसफूल सारकें हावसफूल जालें बरें चलें सेमी तावारीस वय चला म्हाजें एक कितलो 8वो तियात्र केलो हाँ 9 तियात्र बरें जालें सगळे तियात्र बरें जालें हावसफूल जाता थँक्यू
तियात्र चड बरो आहा चडान चड बरो तियात्र सारको चड लायक जाला मुगे फॅमिली घेवन येयला हांव सगळी फॅमिली माय पाय सगळ्यांक चड सारको चडान चड लागला स्टोरी बरी आहा कांतराय बरी आहाय आनी आख्खी स्टेज सेटींग वेरी गूड एक्सलंट तियात्र सारको चड बरें म्युजीक चड बरी सारकी वेरी गुड वेरी गूड वय मुगे आख्खी फॅमिली माय पाय सासपाय सगळी येयली सगळ्यांक चड लायक जाला वेरी गुड तियात्र एकदम बरें आहा सारको बरो आहा आनी म्हाका कॉमेडी आनी सॉंग्स वेरी नायस बरें जावन देवान बेसांव घालो तेजी चड कॉमेडी आनी स्टोरी बरी आहा सविता वर्सा सांगूंक सोदता देवान ताका आनी असले बरे भशेन तियात्र करूं बरी भलायकी दिवं आनी वेरी गूड ड्रामा एंड गॉड ब्लेस स्टोरी बरी आहा आनी कॉमेडी बीन बरी आहा हेचे मुखार बीन आनी तेगे खूब तियात्र चोयला हांवें आनी ते म्हाका सगळे तेगे लायक जालाय आनी हेजे मुखार काडटा तेवूय बरें आसतले म्हण हांव तेका देवाचें आर्ग आयची ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिटचॅट तियात्र यो गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा प्रुडंट मिडिया घेवन आयल्या चिटचॅट तियात्र रोज मी दायरा राखुया